Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज आम्ही फातोर्डा पुलिस स्टेशन ह्याच्या खातीर येयला की आमचे एवरी टायम पळय जाल्यार लास्ट टायम बी आमची इतली 1001 बॉक्सां आमच्या चोरयेक गेल्ली. तेंच्यांनी आमकां म्हणलें की आमकां तुमचे पयशे दिता म्हणून तेजो आजून पर्यंत वासपूस कांय ना. आतां पळयलें जाल्यार कुंकळी इंडस्ट्री भितर यार्डा भितर आमचे 1,500च्या वयर बॉक्सां आमची सकट आमचे लोकल बोटकारांची देखून जोकन पात्रांवाची जावं आनी कोणाची जावं खूब बोटकारांची बॉक्सां आतां यार्डान आजुनूय पडलेले आसा. हे जे आमी वचून पळयले ते आतां कमीत कमी 4-8 दीस जातले. सो आतां आमी 4 दीस पयलीं येयले पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट करून तेंचे कडेन उलयले पासून जाल्यार पुलीस म्हणटा की आमकां तेंचे दुसरे दिसांना आमी म्हणलें ईदाच्या मागीर येता. आयज आमी सकाळीं 10 वरांच्यान हांगा आसा. आजून ते येता म्हणून आतां येयला जाल्यार ते भितर बसलेले आसा. ते म्हणटा आमकां 12 लाख बॉक्साचे जाता ते आतां आमकां 1 लाखाक सेटलमेंट करप पडटा. आमी सेटलमेंटाक येवना. आमची चोरी जाला. पयलीं म्हणटा ते तेंचे यार्ड जे आसा स्क्रॅप यार्ड तेंगेले जे लिगल पेपर आसा तेंगेले लिगल आसा काय कितें ना ते कोण विचारपी ना तेंकां. चोरी कोण करते हे स्क्रॅप यार्डवाले कोण ते आता तेंचे नाव कितें रे तेंगेले स्क्रॅप कुमारन म्हणून कोण तरी तमिळनाडूचे ते लिंक आसा ते एक दुसऱ्याचे रिक्षा भरून हाडटा. ते आमचे कडेन तेंच्यांनी जे रसिडी आसा तेंच्यांनी जे कोणा कडल्यान बाय केला जे चोरीन हाडून तेंचे कडेन दिता ते देखून आमचे कडेन रसिडी आसा मरे आसा आमचे कडेन. आमकां हांगा क्वेश्चन विचारता पुलीस स्टेशनार की तुमचे कडेन सगळे डिटेल आसा मरे बॉक्सां घेतला. आमी चोरयेन हाडूना आमी पे करून बॉक्सां घेतलेले आहे. ते आमचे कडेन बिलां आसा नाव आसा काय म्हणटा ते सिंबॉल आसा आमचे कडेन सिंबॉलाचे बी आसा सगळे डिटेल आमचे कडेन आसा. पूण आजून पर्यंत आमकां रिस्पॉन्स कांय मेळून हांगा फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर. आमी कुंकळी पुलीस स्टेशनार गेले तेंच्यानी म्हणलें थंय चोरी खंय जाला मडगांवच्यान न्हू जाल्यार फातोर्डा लागता जाल्यार फातोर्डा वचों म्हणून आज हांव फातोर्डा येयल्ले आसा. आजून पर्यंत आमकां रिस्पॉन्स कांय मेळूना. आतां कशें आमकां रिस्पॉन्स कसो न्याय मेळटलो तो आमकां खबर ना. PI मेळ्ळे तुमी आमी PIक मेळ्ळे ताणें कॉन्स्टेबलाक सांगलेलें कोणाक सांगलेलें PSIक सांगलेलें. हय तर आजून तो ना आजून येवना तो आतां येता म्हणून सांगला तर आमी रावला. आतां हे सेटलमेंट केला आमी सेटलमेंटाक रेडी ना. आमगेले लॉयर येतलो आनी केस रजिस्टर करतो. कॉस्ट कितले जाता तुमगेले हे बॉक्साचे आमचे 1,500च्या वयर बॉक्सां वयल्यान बोटकाराची बी बॉक्सां आसा आनी पावडर करून दिलो तो सेपरेट. थंय बॉक्सां फक्त होल मारून आमचे कडेन व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ दियार तेंकां 8 ते 10 लाख कोण आयले सेटलमेंटाक हे जे स्क्रॅप यार्ड येता पळय ते येयला सेटलमेंटाक सवाय भितर थंय घेवपाक आनी आमकां सेटलमेंट येयला ते आमी सेटलमेंट करपाक येवना हांगा. आमगेले जे वस्तू गेला तेजे आमकां पयशे जाय येता आमची वस्तूची बॉक्सां जाय. इवन आमचेच न्हू आमचे सगळे मेंबर एसोसिएशन मेंबराचे न्हू आमचे बोटकाराचे देखून बॉक्सां आसा थंय आमचे कडेन व्हिडिओ आसा. आमकां ते बोटकाराचे देखून बॉक्सां आमकां जाय. तांकां बोटकाराक आपोवन आमी तांकां म्हणटाले तुमचे बॉक्सां हांगा आसा म्हणून तांकां धाडून अजून कॉस्ट कितले जाता तुमच्या बॉक्सांचे आमचे 700 ते 800 रुपया बॉक्साक पडटा एक बॉक्साक. सो 1,500 बॉक्साचे कितले जाले 12 ते 13 लाख रुपया. हेजे पयलीं आनी बॉक्साचे मेल्ट केला पावडर केला तेजो हिशोब ना. केन्ना जाता चोरी सगळ्यो दिसाचे बी जाता रातचेय जाता सकाळचेय जाता. आमी एक विश्वासान आमचे जे व्हरपाक नुस्तें येता तांकां बॉक्सां दिता. ती पोटाक लागून येता म्हणटा कितें जेवपाक वचपाक तांकां टायम जाय रातचे वयता ती बॉक्सां सकाळीं घालतली गाडयेन येतली. ते बॉक्सां दवरून येता पळय ते येवपाचे पयलीं बॉक्सां तेंची चोरून व्हरता. आमी कितले जाणांक म्हणून सांबाळटले. आमी समज कितें उलोवपाक गेले कितें जाल्यार आमी म्हणटले अन्याय करता म्हणून लोकांचेर कित्याक आमी बॉक्साचे पयशे घेता हे पयशे घेता ते हे जे जाता आमचे ते कोणाक खबर ना कितें चल्लां तें. आमचो एक रिक्वेस्ट आसा मिडिया कडेन बाबा हे तुमी आसा ते सारके पब्लिकेक दाखया कितें चल्लां तें. आनी तुमकां समज कितें विचारपाक जाल्यार पुलीस स्टेशनार विचारा बाबा कितें चल्लां काय म्हणून तेंची चोरी जाला अजून पर्यंत तांकां रिजल्ट ना.